फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशें आसा तुमी? वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आय होप सो तुमी सगळीं बरी आसतली. आमी हांगा बरी आसा. सो आयज मंडे. सो सकाळचो टायम जाल्लो आहा 11 o'clock आनी आतां हांव व्लॉग स्टार्ट करता. ओके. सो आज काय ना, आज वेज आज करता ते ब्लॅक चणे आसता पळय, ब्लॅक भितर ब्लॅक चणे काल राती भिजत घातलेले. ओके. सो तेजी आज करी करूया, रोस्ट करूया आनी भाजी आसतली आनी एक फ्लावर आहा ते फ्राय करतले. थोडेशे हाफ फ्राय केल्लेले आनी आज हांव हाफ आदे फ्राय करता. प्रियांशाक ते खूब लायक आसा. ओके. सो ते बेश्टे रवा फ्राय करतले आनी क्लस्टर बीन्स चिटकी आहा पळय तेजी भाजी करतले आनी थोडेशें कांय ना. सो सगळे घरची कामां जाल्ली आहा. न्हांवन धुवन देवाची पुजा बी जाल्ली आहा. ओके. दाखयता तुमकां. सो हांगा सगळे देवाक फुलां घालून देवाची पुजा बी जाल्ली आहा. ओके. सो आतां आमी या किचनान. ओके. सगळी तयारी करून घेतलेली आसा. सो आतां या आमी किचनान. सो फ्रेंड्स, हांवें हांगा हे ब्लॅक पीस घेतलेले आहा. ब्लॅक चणा हेका म्हणटा काळे चणा. सो हेका हांवें राती भिजत घातलेले. ओके. ओवरनायट सोक करून दवरलेले. सो आतां ताका 3 to 4 times बरें वॉश केल्ले आहा. आतां ताका आमी कुकरान घालून हे करूया, कितें सांग, सिटी काडून घेवया. पयलीं हांव कुकरान घालून घेता. ओके. सगळी कुकरान घालून घेता. मागीर तातूंत हांव घालता एक बारीकसो कांदो आनी टोमाट चिरलेलो तो घालून घेता. ओके. टोमाट. मागीर हांवें घेतलेले आसा पोटेटो, तेच घालून घेता. ओके. ते घालता आनी आतां आमकां तातूंत घालपाक जाय उदक. जितके ते भिजता पळय तितके उदक घालपाचें. ओके. सो आनी इल्लेशें घालता. पळोवपाक शकता तुमी. ओके. पोटेटो तुमकां जाय जाल्यार घाला. थोड्यांक आवडना पोटेटो घातलेले. सो पोटेटो घातले न्हू एक बरी टेस्ट येता तेजेन. ओके. सो आतां हांव घालता मीठ. ओके. मीठ घालता आनी इल्लेशें घालता. ओके. आनी आतां ताका हांव झाकण लावन एक बरें 6 to 7 विसल करून घेतले. कित्याक चणे आहा बरें शिजपा जाय. जितले बरें कूक जातले तितले बरें ताजो करी जातली. ओके. सो आतां सिटी काडून घेता मागीर तुमकां मेळटा. सो हांवें आतां कढाई दवरलेली आसा आनी तातूंत ऑलरेडी ऑयल घातला 2 teaspoon भरून. आतां आमकां मसालो ताचो रेडी करून घेवपा जाय. कुकर सायडीन म्हाजे लायलेले आहा. अजून ताका सिटी येवना म्हटले भाजून घेवया मसालो. सो हांवें हांगा घेतला 5 to 6 लसूण. ताज्या वांगडाच घेतला एक 3 to 5 आले बारीक चिरून घेतलेले आसा. ओके. एक सिटी आयली आहा. तुमकां आयकता आसतले. आतां ही फर्स्ट सिटी आहा. ओके. हेका मातशें फ्राय जाले की मागीर आमी तातूंत घालुया. हांवें उबो एक स्लायस करून कांदो घेतलेलो आहा. उबो चिरून घेतलेलो आसा. ताका घालून घेता. ओके. कांदो आमकां मातसो ब्रावन जाय आसता ताका फ्राय करून घेता. हांगा ह्या सायडीन सिटी येता पळोवपाक शकता तुमी. 2 सिटी आयली आसा आनी आतां ताका एक 6 to 7 सिटी काडटले. सो हे बरें आमकां फ्राय करून घेवया. सो तुमी पळोवपाक शकता कांदो बरो फ्राय जाल्लो आसा. लायट ब्रावन कलर आयला ताका. आतां तातूंत घालता हांव हाफ वळे हांवें सोय कातून घेतलेली आसा ती घालून घेता. ओके. सिटेचो आवाज तुमकां आयकपा येता आसतलो. ओके. सो सोय बरी ब्रावन जाय आसा ताका आमी भाजून घेवपा जाय. कित्याक जितकी तुमी सोय बरी भाजतली तितके ते बरें जातले. सो कुकराची सिटी आतां हांव बंद करता. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ताका हांवें 7 सिटी काडलेली आहा. ओके. सो आतां हांवें गॅस बंद करता कुकराचो आनी भाजून मेळटा तुमकां. ओके. सो फ्रेंड्स, हांगा सोय बरी भाजून जाल्ली आसा. आतां तातूंत सगळे मसाले घालता. 1/2 teaspoon हळदी पावडर, 1 teaspoon भरून घालतलें हांव चिली पावडर. मागीर हांव घालतलें 1 चमचो भरून आमचो गरम मसाला म्हणजे सूर्या गरम मसाला. तो वेज मेळटा पॅकेट तो घालता. हांव वेज चड तोच प्रेफर करता. वेज कितें करतालें जेवण. सो हांवें घातला आतां. ओके. एक व्हडलो स्पून भरून घातला हांवें. ओके. ताका आतां आमकां मिक्सरान पेस्ट. सो आतां ताका आमी दिवया फोडणी. सो हांवें ऑलरेडी कडायन तेल घातला. तेल तापलेलें आसा. तातूंत घातला हांवें सांसवां. ओके. तुमी जाय जाल्यार हातूंत जिरा घालपाक शकता. हांवें आतां जिरा बी घालना. जस्ट आतां हांव करपील घालतलें आनी कांय घालपाना.
सो मस्त परत असं फ्राय झालं की मागीर तातूंत हांव घालतलें चणे जे आमी बॉयल करून घेतला पळय ते चणे घालतले. ओके, चणे घालून मस्त मिक्स करतले आणि मागीर तातूंत आमी जे मसाला पेस्ट केला पळय तो घालून घेतले. ओके, सो आता हे बरे फ्राय जाल्ले आसा. सो आता हांव तातूंत घालता मसाला. सो रोसाक खतखतो हांवें आत्तां गॅस बंद केलेलो आसा. ओके, फोडणी दिली आणि तो मसालो घातलो आणि ते कूक केल्ले चणे आसले पळय बॉयल केल्ले ते घातले आणि हांगा आमचो रेडी जाल्लो हा मसालो, हे रोस ब्लॅक चना रोस. सो आता जाल्लो आनी गॅस ऑलरेडी ऑफ केल्लो हा. ओके, सो तुमकां आनी मातशे वेळान मेळटा. सो हांगा ब्लॅक चना रोस रेडी जाल्लो आसा आनी हांवें केला हांगा केला हांवें क्लस्टर बिन्साची भाजी, क्लस्टर बिन्स. सो ती केला. ओके, आनी आतां हांव करतलें फ्लावराक हांवें मसालो लावन दवरला. आतां ते हांव फ्राय करता आनी मागीर आमी जेवता. ओके, आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. सो हांगा हांवें फ्लावर फ्राय करपाक घातला. एक सायड परतून घेतलेले आसा आनी बरें अशें क्रिस्पी जायसर ताका भाजून घेवपाचें. रवा लावन फ्राय केला. ओके, सो हे आतां ऑलमोस्ट जालेलें आसा. ही आसा आमची वयली टेरेसा वयर झाडां आहा न्हू ती ही आसा करपील. ती सकयली आमची कोणकोणाची बिल्डिंगेची आसा ती. सो हे गंजन हे च्यान घालता पळय ते. हे पळय एक प्लांट. सो अशें आमचे वयर आसा. ही पुदिना इतकी बारीक आयला सारकी एकदम आनी तुलसी प्लांट. ओके, हे रोज प्लांट. ओके, हे आसा आमचे एलोवेरा. वयर हाडून लायला आमी एलोवेरा. हांगा थोडी आहा एलोवेरा न्हू ती दुसरे. ओके, सो आतां हांव सकयल आयले, वयर गेल्ले न्हू. सो वयर सगळे कपडे सुकत घातलेले टेरेसार ते घेवन आयले सुकलेले आनी आतां हांवें सगळे ते फोल्ड केला. फोल्ड करून आतां भितर कबाडान दवरता. ओके, आनी मातशे वेळान तुमकां मेळटा. ओके, सो सगळ्याचे आसा. हे प्रियांशाचे सगळे सेपरेट फोल्ड केल्या. ते सार्थकाचे सेपरेट केला. ते प्रसादाचे. ते माझे घराचे हे युनिफॉर्म आसा सार्थकाचो आनी हे माझे आसा आनी हे आमचे टॉवेल्स. सो आतां ते हांव दवरता भितून कपडान आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, सो दनपारां जेवन मागीर मातशें रेस्ट करून मागीर हांव सांजचे वयर गेल्ले. तुमकां झाडाचे बी मातशें शूट करून दाखयले आनी कपडे आसले ते घेवन आयले आनी फोल्ड केले आनी आतां म्हटलें व्हिडिओ एंड करुया. सो आयचो दीस असो आसलो. ओके, सो आतां म्हाजी व्हिडिओ एंड करता आनी आतां रात जाल्लेली आहा, रातची 10 जाल्लेली आसा. सो न्हिदपाक वयचे पयलीं म्हाका याद जाली व्हिडिओ एंड घेवना म्हणून. सो तुमकां सगळ्यांक हांव गुड नायट म्हणटा, स्वीट ड्रीम्स आनी म्हाजे व्हिडिओ सदांच पळया. ओके, आनी अशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा, लायक करा, शेअर करा. टिल देन बाय, गुड नायट. सो सार्थक तुमकां गुड नायट म्हणटा. गुड नायट स्वीट ड्रीम्स. गुड नायट स्वीट ड्रीम्स. हां, ओके, चल बाय.